शिरगावची जात्रा धोणांची जात्रा म्हणून पुराय गोंयभर आणि गोंया भायरूय नामना. मात ह्याच जात्रेक धोणांकूच तांचो जीव गमावचो पडलो. आदी 4 दीस घरांतल्यान भायर रावून सवळे पाळून जात्रेक गेल्ले बापूय पूत धोण पूत पावलो, मात बापूय घरा पावलोच ना. ताच्या आयुश्यांतली तीच निबाणी जात्रा. पाडोशा 70चो सुर्या नेयेकार आणि ताचो पूत पांडुरंग नेयेकार दोगूय धोण. चेंगराचेंगरीत दोगूय जाण पोना पडले. पूत पांडुरंगान आकांताक एकल्याक घास काडलो आणि ताणें आपलो जीव वाटयलो. मात बापूय सुर्या पोनात चिड्डून सोंपलो. जेन्ना ती लाट येयली तेन्ना सुर्या नेयेकर जे आतां एक्सपायर्ड जाल्या ते आनी तेंचो चलो पांडुरंग नेयेकर हे ते लाटीन पडले भितर, ते झुंबडीन ते भितर पडले. पूण ते जेन्ना भायर सरताले तेन्ना तांकां भायर येवपाक चान्स मेळोंक ना जालो. म्हणून ते जो तेंचो चलो आसलो पांडुरंग नेयेकार तेणी कोणाक तरी एका धोणगणांक घास काडलो म्हणून तो मातसो तेजो हात भायर काडलो आनी तो तितूंतल्यान येवपाक भायर सरतालो. पण तो पर्यंत तेजेर पांय माड्डून ताका चिड्डून ते फुडें पावले आनी ताका मागीर कोणी तरी ओडलो. धोंडांच्या 2 ग्रुपां मदीं वाद, ताचे रुपांतर चेंगराचेंगरीत जाले आणि निश्पाप बळी गेले. वादा उपरांत लायटीची वायर तुटली. ताचो बोवाळ जाल्ल्यान झुंड वाडली. परिस्थिती तेन्ना सामकी हाता भायर पाविल्ली. धोण आपल्या तोंडान सांगतात. जे आमचे धोंडगण आसा तेंच्यांनी आपल्याक मुखार वचपा जाय म्हणून, म्हटल्यार आपल्याक अग्निदिव्य बेगीन करपाचो किंवा तेंचो एक मदू म्हणूं शकता आमी. त्या धोणगण कोण आसले तेंच्यांनी इतलो मद केलो आनी ते बेतकाठी जे आमी धोंड म्हणून जेन्ना रावता तेन्ना आमी पवित्र आसता ती बेतकाठी घेवन तेंच्यांनी ती मस्ती केली, लोकांचेर मारले किंवा आमच्या धोंडांचेर मारले आनी ते फुडें सरले. आनी तेन्ना दुसरे जेन्ना ऑपोजीट कोण आसले ते तेंचे मारपाक गेले आनी ती एक अशी लाटशी तयार झुंबड जाली आनी फुडले कोण लोक आसले तांकां ते धुकलेल्या उपरांत एक लाट कशी येवन ते कोण जे सादे लोक आसले तेंचेर येवन ती लाट पडली आनी थोडे लोक चिड्डून मेले. ती लाट येयली तेन्ना खंयसर वायरी कोणाच्यो आसल्यो ते खंय बेत एक आदळ्ळें, एक बेताक घुसपाटलें वायर आनी एक करंट कोणाक लागलो आनी लाट येयली तेन्ना आमी तेच लायनीक आसले आनी आमचे बरोबरची आमचे सायडीकूच एक बायल आसली ती मरण पावली. आमी जस्ट एक भितर गॅप पडले म्हणून आमी 1-2 जाण वाटावले. उडी मारून दुसरे रस्त्यार पावले म्हणून ते थोडे वाटावले. समितीन देख घेवन ह्यान फुडें तरी कितले धोण आसात तांची नोंद दवरून व्यवस्था करची असो प्रसंग परत जावचो न्ही. देवस्थानान एक असो आतां कठोर निर्णय घेवपाक जाय की प्रत्येक धोंडगणाक आतां जितले आमचे रजिस्ट्रेशन धोंड जाले तांकां प्रत्येक जाणां एक ID करप, तेंची वळख निर्माण करप. वळख निर्माण केल्या उपरांत जो आमचो धोंड म्हणून आसा तो कळटलो लोकांक. प्लस जी वेवस्था आसा पळय म्हणजे पुलीस बंदोबस्त म्हणा किंवा फायर ब्रिगेड जे कोण आसता बंदोबस्त आमी करता ते जशे बॅरिकेड वगैरे कितें घालून ते सुरळीत करचे. आमच्या जाग्यार बोलले कोणी तरी सांगलें म्हाका जुनी जाल्या म्हणून. ताका लागून हांव कशें तरेन धांवलें, काज्याच्या मानासून धांवलें आनी पयलें कितें गाडयेन 3 बॉडी काय कितें म्हाका खबर नासली कोणाक घातल्या ते. म्हणजे 3 जाणांक घालतना हांवें गाडयेन पयलें काज्याच्या मानासून तरी गो. तेन्ना म्हाका दिसलें म्हाजो भुरगो आहा न्हू, खंय आहा कितें आहा तें म्हाका खबर नासलें. ते दुकानाक लागून लोक थंयच उरले न्हू, हे सायडीन सरपाक मेळना हे सायडीन सरपाक मेळना. ताका लागून ती जुनी एकार एक पडोंक लागली. गर्दी जाता त्या सुवातेचेर समितीन दुकानां घालपाक दिवची न्ही. लोक आनी धोंडांक वाट दवरची. जे धोंडांक जी इतली दुकानां स्टॉलां लायतात इतली लावचीच न्ही. आनी लोकांक पळय सगळ्यांक पळय जे लायटीचें कनेक्शन दिता पळय ते एक थंय मिक्स जालां. म्हणजे लोकांनी पळय बेतां मारल्या पळय ती ओली असली बेतां पळय आनी ती बेतां त्या वायर शॉर्ट जाल्या आसता. सुर्या नेयेकार सोंपलो ते वांगडी धोंड पळयताले, मात त्या चेंगराचेंगरीत कांयच करपाक पावले ना अशी परिस्थिती. सगळे जाण म्हाका धांवले की धांवले म्हाका कांय खबर ना न्हू म्हणलें. तेन्ना हांव तांकां पळोवंक गेलो, ती म्हणली की झगडी जाल्या थंय म्हाका. म्हणजे आमच्या मनशाक पळोवंक गेलो हांव तेन्ना ते म्हाका कोणूच मेळना, फक्त म्हाका मेळ्ळो म्हाजो भाचो लागता ताका पळयलो आनी म्हाजो एक चुलत हाडलो. दोळी गेले आमी. तेन्ना हांवें ताका पळयलो कितें म्हटलें ते पप्पार खंय आपणाक खबर ना म्हाका पप्पा आपण की जाता म्हाका ते स्वता हांवें चुलत भाग त्या दिसलो ते सायडीक पडलो तो. पुलीस म्हणलो की तो डायट जालो म्हाका कळ्ळें. दोनी आमी चेक केलो हे पल्स चेक केली आनी कांय नासलें हेजेर. परिस्थितीत धोंड आपल्या तोंडान सांगतात. कितें जालें, कशें जालें, कित्याक जालें ह्या सगळ्या प्रस्नांची उत्तरां फॅक्ट फायंडींग समिती दितलीच. आता तरी ह्या प्रकरणा उपरांत सगळे जाण देख घेतले अशी आशा.
प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.